I rise to support my own demands and the demands of my department, and obviously oppose the cut motions and reply to the various points raised. Nevertheless, I want to say here, the way things are sought to be projected, some of them genuinely highlighting problems which the opposition are duty bound to do that. I am very glad. I got some very good suggestions. But at the same time, Speaker Sir, I want to bring to the notice of this August House the way certain things were sought to be projected and put forward as if this government, our government, led by Dr. Pramod Sawant, and particularly whether in transport or Panchayat in industries, nothing has happened. It has reached a collapsible stage. The position is much more different. There is lots that this government has done in the last 2 years, in the last 6 months since the last assembly session. And I particularly want to highlight right in the beginning, the leader of opposition raised quite a few things, but most of them, I felt they were audit observations which are from the year 2013-14 and 2019-20. And most of those audit objections were replied to the CAG and they were accepted. Such dramatization give a picture अशें दाखोवपाचें कांयच जावना. हांव आतां सुरवात करता स्पीकर सर. पयर एक कित्याक you have to be transported ultimately. Movement decides how much you move forward in life, whether the government is doing something or not. So I'll start with transport. सगळ्यांक खबर आसा, सगळ्यान मुखेल म्हणल्यार ह्या दिसांनी चर्चा चल्ला. पयर एक स्टार क्वेश्चन आशिल्लें. तेका उत्तर दिता आसतना सुद्दां म्हाका वेळ मेळ्ळो ना आनी हरिडली रिप्लाय करचें पडलें. पूण पयले खेपे म्हाका तरी आख्या गोंयांतसून फोन आयले. सोशल मिडिया वॉज एगॉग. पीपल एप्रिशिएटेड that an app-based system, app-based taxi is being promoted in the interest of Goa, in the interest of Goans, in the interest of the larger traveling public. And the first thing I want to point out here, perhaps it is a rare occasion in August House, a few people advocating. If suppose you are selling something and you are a buyer, if somebody wants to sell it at a lesser price and you're getting it for a good price, I am saying no, you increase the price and you give it to me. The aggregator Goa Miles is operating, as I said, almost 20% lower than the notified rates. It's a business model. Whether it is Goa Miles, whether it is some other aggregator, like you have a government app which is notified, obviously there will be audit objections right from the beginning if they go to lower the rates, and it will not be acceptable. Similarly, here is a business model where somebody chooses to slightly keep the rates lower, and this is part of a business model which is being adopted everywhere. Did not Jio do it when they came in the market with mobile phones as a person giving us those services? I can cite so many examples. Now, for example, coming on this very subject, आमी एक हांगा चर्चा भरपूर जाला, डिसायड करपा जाय. आमी फुडें वयतले, आहात थिंगा रावतले, रिवर्स गियरान घेतले, यू टर्न मारतले, काय फुडें वचोन मॉडर्न टेक्नॉलॉजी एडॉप्ट करतले. What am I simply saying? Aggregatora on board घेवप म्हणल्यार आनी हांवें हाडूना तेन्ना. In fact, at one time I was against it because I myself perhaps did not understand it in full context. When Mr. Nilesh Kabral was the chairman of GTDC and Mr. Manohar Parrikar, our ex-chief minister, Sargiya Manohar Parrikar Bab, तेणे हाडलेलें. हांवें जेन्ना म्हाका full study करून I accepted it.
Today, it is a transport which is cheaper. Every day, if it was not acceptable by the people, the footprints would not have increased. गोंयान सगळ्याहून व्हडलो प्रॉब्लेम तुम्ही मानून घेता is public transport, is buses, not having enough buses in rural areas, not having taxi or any other mode of transport, Speaker sir. आमी हेजेर सुदार हाडपा जाय. हांवें कोणा फोर्साक करूं ना. तुमी गोवा मायल्सानूच जॉयन जावपा जाय. फुडें हांव म्हणना तुमी गोवा टॅक्सी एपात जॉयन जावपा जाय. माझी एकूच निवड सांगणी, तुमी सिस्टमाचेर या, संसार मुखार पावला, तुमी तुमचे ओन ॲप करा. आदले एक सेशनान हांवें सांगिल्लें तुमी ओन ॲप करता जाल्यार हांव तुमची मदत सुद्दां करता. डिपार्टमेंटा कडेन फंडींग हांव करता. आनी म्हाका म्हायती मेळ्ळा तशें स्पीकर सर हांव मुद्दम हांगा ऑगस्ट हावजान सांगता कित्याक तेंचे थोडे लोक म्हाजे कडेन उलयता. उबरा कडेन तेंची डिस्कशन आसा कितें तरी अरेंजमेंट करून उबर हाडप. पूण आमी गोवा सरकारान हाडलेले वो हांगा चलता ते ॲप फेल करप. अवश्य हाडा, उबरूच हाडा ना उबरा कडेन तुमी टायप करा, म्हाका प्रॉब्लेम ना. स्पीकर सर, एक सगळ्यान व्हडलो हायलायट गोंयकारांक खबर आसपा जाय. जेन्ना 1560 टॅक्सी सिस्टमाचेर येता, GST फारीक करता, TDS तेंचे डिडक्ट जाता, जे सामान्य लोक, बारीक लोक, जे इन्कम टॅक्स SSC जावन 10 कोटी सुमार गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू दिता. आनी तेच कॅल्क्युलेशन हांगा आज कोणें आंकडो लायलो 25,000 टॅक्सी आहा म्हूण. हांव 25,000 म्हणना, हांव तेंचेच आंकड्याचेर रावतां. पयर प्रवीण आल्लेकार मान्य आमदारान सांगिल्लें 18,000 टॅक्सी. 18,000 टॅक्सी आहा जाल्यार हांव परत हे फिगर कोट करता. आमकां उणेंतशें उणें रेव्हेन्यू GST आनी TDSाचे 100 कोटी येवपा जाय आसले. आतां आनीक हांव सिंपल एग्जाम्पल सांगता. 18,000 तरी टॅक्सी आहा. एक आनीक उदाहरण दिता, एंड दीज आर रियल फिगर्स. हांव हुंयचे फिगर फाज करना. आय एम स्टेईंग एट द कंजर्वेटीव लेवल, एट द लोएस्ट लेवल पॉसिबल. दर 18,000 टॅक्सी आहा. दर एक टॅक्सी दिसा दर्या 2 ट्रीप मारता. 2 No, sorry. Just you cannot intervene. You speak afterwards. Honorable Member you Michael. Speak afterwards. I am Honorable on my Member legs, Michael. Speaker, sir. GST lagna for the income. How GST doesn't Arey come? Baba, one minute. Self-employment business Suppose का they come on GST the ना. app, therefore they come on Company the app. GST हाँ, company Speaker, GST sir, let हाँ. me speak. Sit down. Company has to pay GST. We have to- Sir, I will Honorable further Leader of the clarify Opposition. when you Because raise of point of order. Sarkenu. He cannot be Speaker, sir, disturbed this when is he's on not his proper. feet. You cannot disturb. No member can disturb me. I Honorable never disturbed a MLA single Michael. person. Very carefully for further implementation, I have personally written down what each and every honorable member has suggested. I prefer to implement that with all the force at my command as the minister, as a servant of the people of Goa, looking after government business. That is the commitment I have. So please don't disturb me. If you have anything to say it at the end when I will say so. Speaker sir, because it disturbs my flow of thoughts and that is the game being played. Speaker sir, आता जेन्ना 18,000 टॅक्सी दर्या आनी एक टॅक्सी तरी फक्त 2 ट्रिप्यो करून 2,200 जोडटा. हांव म्हणटा आमचे गोंयकारांक आमकां फेस्तांय लागता, हॉलिडे घेता. ओन्ली इट प्लायज नॉट 365 days, 255 days. 255 days, हांव मुद्दम सांगता, 255 days of working by the taxi with only 2 trips, 2,200, and you calculate for the whole year how much money he makes. It works to 1,009 crores. 1,009 crores. You multiply it and you see this is the turnover of the taxi. Now there are some taxis which will earn more than 5,000 per day. There are some people will say, why you are saying only 18,000, say 25,000. That means the business being generated by the taxis, by the traveling public who sit in a four-wheeler, whether it is rent a car, whether it is black and yellow, whether it is a tourist taxi,
It is to the tune of 10,000 crore. And if you go by the other multiples, as I said, it can be 25,000. It can be that they earn 5,000 per day. It can go between 10 to 20,000 to 30,000 crore. And these are not unrealistic figures. Now, Speaker Sir, इतले वर्सां आमी हेजी काळजी घेवना आनी जेन्ना हे इतले व्हेहेमेंटली ते ओपोज करपाक लागले, लॉबिंग करपाक लागले, आमदारां कडेन वचोन पर्सनली तांकां कन्विन्स करपाक लागले आनी नामनेचे बरे कडेकांत आमचे लिडरूय कन्विन्स जावपाक लागले. I had to open my eyes, I had to dig further inside, and this is the information I have. आता गोंयान आमी एक चिंतपा जाय, आमी फाटीं वयतले काय फुडें वयतले. आमी हे लोकांक एपार हाडटले, एक सिस्टम, एक शिस्त करून एक सिस्टमाचेर हाडटले काय हाडपाना, हे गोंयकारान चिंतपाची चड आनी चड गरज आसा. इनकम आमी केन्ना केन्ना चिंतता, गोवा इज अ स्मॉल स्टेट. Where is the revenue going to come from? Where is the model? पैसे आमकां येतले. आतांच तुमी कंप्लेन करताले फंड्स मेळना, GI फंड्स मेळना, गव्हर्मेंट पंचायत ती मोडपाक कांय दिना. खुंयसून तरी पयशे येवपा जाय. सेंट्रल सपोर्ट आसा, बट सेंटर ऑल्सो विशीज दॅट वी शूड कम ऑन आवर ओन फीट. हें तरी हांव करपा सोदतां. हांव बिलकूल विरोधक ना. हे आमचे टॅक्सी भाव आसात, दे आर द एम्बेसिडर्स ऑफ गोवा, ते राजदूत आमचे. द फर्स्ट इम्प्रेशन इज वेन यू सीट इन अ टॅक्सी, what is the treatment you get, what they speak, what they say matters, the tourists listen to them. पूण अशें तरी जावपाक लागले, टॅक्सी हे हॉटेला कडेन येवन पॅसेंजर घेवपाक शकना आनी हूंय सावता वचोन काडपाक शकना, स्टेशना वचोन काड. ऑल दीस थिंग्स कॅन बी डन ऑन द ॲप. On the app, you can program it in such a way on your screen that taxi, when it reaches that hotel, cannot pick up the passenger. It can come on that app. Let them make their own app. And that particular car which is parked outside the hotel, automatically he'll get a beep like how you get the beep on the mobile. And he will pick up the passenger from that hotel. Speaker sir, inga e cholna. Inga kide cholta? Suppose one person is traveling to Mopa from my constituency, suppose, or from the south, 2000 भाडें आहा. तेंचो WhatsApp ग्रूप आहा. एकूच सांगता, तेंचो WhatsApp ग्रूप आहा. मेसेज वयता एकामेका ग्रुपाचेर, वाटेर तांकां थांबयता 2-3 किलोमिटर एवे. 600 भाडें दिता, ताका 600 रुपया दिता, बिकॉज ताका रिटर्न ट्रीप आसना. 600 रुपया तो जोडटा, तो 3 किलोमिटर ट्रॅव्हल करून बाकीचे 1400 रुपया तो जोडटा. म्हणजे आपलीच एकामेकाचेय बिझनस डिनाय करता. जे बिझनस एकट्या मेळपा जाय ते मेळना. असले हांव जायत्यो गोश्ट्यो सांगपाक शकता, पूण हांव तांकां सुजार करपाक सोदना. ते म्हाजे एनिमी न्हू, हांव तेंचेर कोंत्र न्हू. पूण म्हाका जाय हिंगा टॅक्सी बिझनसान शिस्त आयिल्लें आनी तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवया. हांव मान्य मुख्यमंत्र्या जाय जाल्यार मागता, सगळे जाण आमी बसया, जाय जाल्यार सगळे आमदार जे कनेक्टेड आसा बसया. But we cannot go backwards. A app-based system has to be there. Taxis have to be regulated. अशें म्हाजे कडेन कितलेशे आंकडे आसा, हांव उलोवपाक शकता. हांगा म्हाजे कडेन इतले डिटेल आसा, पूण हांवें सांगलां तशें हांव तेंचे सुजार करून तांकां वायट नदरेन चोवपाक सोदना. दे ऑल्सो हॅव टू रियलायज, गॉन आर द डेज. एक ट्रीप मारताले, सुशेगाद रावताले, चुकोन केन्ना दुसरी ट्रीप मारताले. आज अशें म्हणणें आहा, भांगार घाण दवरता आनी टॅक्सीचो लोन भरपा जाय. लोन टॅक्सी घेयली भांगार घाण दवरून. हांगा कोणें तरी एक मान्य आमदारान म्हणलें, आमी गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्कीम केली. ती कितें म्हूण केली? ती टॅक्सी जेन्ना गोवा मायल्स इज ओनली द फॅसिलिटेटर, ओनर इज दॅट पर्सन हू गेट्स अ फ्री टॅक्सी. आनी म्हाजे कडेन हांगा फूल लिस्ट आसा. 500 लोकांतले ओन्ली 60 पीपल आर हू आर नॉट ओरिजिनल गोवन्स. तेय म्हूण तूं भायलें नांव आहा तांकां, पूण तेय हांगाच रावल्ले 10 वर्सां बीन 15 वर्सां बीन. आनी तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन बॅच आहा. नांव हांव वाचून सांगपाक शकता. म्हजे कडेन फूल लिस्ट आहा. पयर क्वेश्चन येयलें तें नांव वाचतालो. मॅक्सिमम पेडणेचें आसा.
आनी पेडणेचे लँड लुजर म्हूण हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां, हांव पयलो सांगपी, तांकां एक सेपरेट स्टँड दिवया. ब्लू टॅक्सी स्टँड तांकां आमी दिला काय ना? आमी तांकां ब्लू टॅक्सी कॅब करून आमी स्टँड दिला न्ही. तेंची काळजी आमकां आहली न्हू, आनी आजून आहा न्ही. मायज मागले आमी मायज दिता, पूण आतां सांगता दिला तेच तितल्यो टॅक्सी थिंगा ट्रिप्यो जायना. दाबोलीम एअरपोर्टूय तेय लोक GST फारीक करता, तेय लोक सगळे चार्जीस फारीक करता. म्हाका तेणी सांगिल्लें आसा कितले चार्जीस GST ते भरता ते. They have to pay GST and other people who are with Goa Miles, they have to pay GST. Others don't have to pay. असलो आर्ग्युमेंट हांगा दिलो जाता. I don't understand this. If airport people there who are not with Goa Miles are paying, they are also United Taximan Union. हिंगा कोण म्हणटा ना इंडिव्हिज्युअली पे करता, तांकां खबर सुद्दां ना कशी सिस्टम चलता ती. दुसरे टॅक्सीवाले येवन सांगता म्हूण हांगा थोडे उलोवप जाता. How is it that they are paying at the airport, all of them, as United Taximen? So, हिंगा फकत एक सारकी समज घेवपाची म्हणजे एक हें आसपा जाय, सोय आसपा जाय, आनी दुसऱ्यांचें आयकून घेवपाक. दुसरें हांगा उलयतना जे ते म्हणटा आमी केन्ना तेंची मदत करूं ना, हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां. ब्लॅक एंड येलो टॅक्सीज बेनिफीट गिवन टू येलो ब्लॅक टॅक्सी असोसिएशन 1,58,92,844. लीज रेंट 1,39,81,900. Supplementary contract electricity and water charges March 2014 to April 2021 5,01,695. All these amounts. Then 19,13,961 paid by Transport Department to Airport Authority of India for outstanding trip charges of Yellow Black Taxi Association, ₹40 per trip. Exemption during COVID for motorcycle, auto rickshaws, taxis, buses and goods carrier. Motor vehicle tax and passenger tax exemption is 16.30 crore आमी दिले आमच्या सरकारान. Penalty on tax, passenger tax waived, exempted is 2.74 lakhs crore, 2 crore 74 lakhs. मागीर हिंगा हे भाशेन प्रत्येक एक्सिडेंट विक्टीम स्कीम ते म्हणून दुसरे आमी दिला ते आमी तांकां पावले त्या टायमा आनी ते म्हणटा आमी सरकारान कांय करूं ना. वयल्यान आमी तांकां म्हणजे तेंचेर विरोध वयता. तेंचेर विरोध वचोन आमकां कितें मेळटलें, म्हाजो कितें इंट्रस्ट. आय एम ओनली सेयींग लेट अ ॲप बी देर. ॲप बेस्ड टॅक्सी कितलो प्रेशर येयलो, ओला येवपा जाय, उबर येवपा जाय. सुरवातेसून हांव मंत्री जाला तेन्नासून एक सेंटिमेंट ते गोंयकार म्हूण तेंचें मातशें आयकया म्हणून आमी ओलाय हाडूना, उबरूय हाडूना. आसून दी तेंचें आमी आयकून घेवया म्हूण. आतां तेंचें इतलें आयकपा पडटा की इतलो बरो सुंदर ब्रिज पळय लिंक रोड बाब नितीन गडकरीन इनॉग्रेट केला, ते म्हणटा ब्रिजा कडेन हाडून पॅसेंजरां सोडटले आनी आमी थिंगा टोल फारीक करपा ना. दुसरें म्हणजे सगळें फुकट मेळ्ळें जाल्यार आनी आमी जे मान्य आमदार म्हूण मेंबर्स ऑफ दीस ऑगस्ट हावस तरी तांकां सपोर्ट करपा लागले, हुंयची शिस्त कसलीच उरपाना. हें हांव तुमकां सांगपा सोदतां. प्लीज तुमी हेजी ओळख घेया. टॅक्सीचेर हांव एकूच सांगपा सोदतां. एज आय सेड, मान्य मुख्यमंत्र्या तांकां समजावपा मिटींग आपयन दी. हांवूय येता, बाकीचे लिडर ऑपोजिशन येवन दी, बाब विजय सरदेसाय येवन दी, वेन्जी येवन दी, सगळे येवन दी. लेट अस रिमूव अ प्रॉपर सोल्युशन which is acceptable to everyone, but don't do something which is unconventional, which will not be accepted as a normal thing happening. कित्याक गोंय म्हणल्यार सगळे पळयता. हें हांवें करूं ना. नांव जें केन्ना केन्ना पिड्डे जाला म्हणजे कुसलेले आपोल सगळे कडेन आसता. एक दोग जाणां जावन सगळे हांव दोश दिना. हांवें म्हणल्यार दे आर ट्रू एम्बेसिडर्स ऑफ टुरिजम ऑफ गोवा आनी तांकां आमी तेंचें कॉन्ट्रिब्युशन आमी रेकग्नायजूय करता. पूण दॅट डज नॉट मीन दॅट यू से आय डोंट वॉन्ट दीस. इट इज लायक सेयींग, हांव तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदतां, इस्कॉला वयतात तेन्ना आमी चड मोग करता म्हूण आपुरबाय तेंचे आमी सदांच केला करता म्हूण आपण इस्कॉला युनिफॉर्म घालना. आपण युनिफॉर्म घालनासतना आपण फॅन्सी क्लोथ्स घालून वयता. हें जाता केन्ना. एक शोरूम आसता आनी आतां तुमी जाणा
you can order on Amazon, Snapdeal, Flipkart, कित्याचेरूय आज ऑनलायन लोक ऑर्डर करतात. तुम्ही लोकांक सांगतले लोकांनी शोरूमाचेर इतले पयशे मोडला, इतलो सुंदर तुम्ही शोरूमान येवन फिजिकली चोवनूच वस्तू घेवपा जाय. It is the people's choice. Today it is a digital world. Same way, the same principle should be applied to taxis as well. Why such a halla gulla only in Goa? बाकीचे कडेन एअरपोर्ट चलना. पयर हांव आन्सर करता तेन्ना हुंय हुंय चलता, हुंय हुंय कावंटर आसा. हायकोर्टान जे तामिळनाडू, केरला हायकोर्टान डिसिजन दिला ते सुद्दां हांवें कोर्ट केलें. इवन देर इज अ सुप्रीम कोर्ट डिसिजन. इफ आय गो थ्रू ऑल दॅट, my entire 1 hour will go. I got the entire papers. I can place this on the table of the house for the reference of honorable members. Podaya Muddam with pictorially colored proof that these counters are running at different airports. Now, speaking on the same demand of transport, Speaker sir, Kadambache rehta hu. I don't want to talk more on taxis. I think I have covered most of the points. If honorable members, some of them want, I can even read the names. All are Goans. 90% are driver come owner, and 10%, 156 people have employed drivers. That is 10%. Out of that, Goancha taxi patrav scheme and other people. Batchache ulaile. Batch सगळ्या compulsory आहा. पुलीस क्लिअरन्स लागता, बाकीचे सगळे डॉक्युमेंट लागता. आम्ही काही रिलॅक्स करू ना. कमिंग टू बसीज नाव, आय वॉन्ट टू से हियर Kadamba buses, number of buses operating on road in rural areas 329. Number of buses, Kadamba buses in urban area is 100, 429 buses. EV buses plus smart city buses. EV buses operating are 64, smart city 48, 112. So 429 plus 112, 541 buses are operating. Off-road we have 21 buses. It is mandatory. 15 वर्सां जाल म्हणटच रोडा वयल्यो buses काडपा. More 86 buses are supposed to arrive. And these 86 buses, there was a problem. We even had Electra, we even had served notice of termination. Magir, they said no, they will supply. Now the final thing they have said, they will supply in stages and complete the supplying of the buses as of January 2025. If we again cancel, we will be in a problem. So तेका लागून buses उणे आहा. So अशें म्हणपा जायना. Most of the queries raised here is buses गांवांनी ना, buses आमचे रुटा ना, buses आमचे स्टुडंटा ना. स्टुडंटा buses जाय त्यो बाल रात जे ऑडिट सेमान who earn on a motorbike. आता हिंगा एक मागणी येयला तशें रेंट कार म्हण नाका, रेंट बायक आमी आनी मायज परमिशन दिना. हांव येतकूच हांवें बंद केल्लें आसा. आमी एकूय न्यू लायसन्स दिवना. ओली कोण आहा ते ऑपरेट जाता. बिकॉज एवरीवेर वी फावंड दॅट दे आर पार्किंग एनीवेर, नो शिस्त ते ऑब्जर्व करना आनी सगळे चोको ब्लॉक करता पार्किंग आहा ते सगळे कडेन. ताका लागून आमी तेंय बंद केल्लें आसा. सो आमी मोटरसायकल पायलट जे आसा, इनफॅक्ट आय हॅड टोल्ड Goa Miles itself to devise a new scheme and he is ready with the scheme. तो म्हणटा सगल्यो तुज्यो रिक्षा तो आपण ई रिक्षा तांकां फायनान्स करता. आपण मोटरसायकल तो ऑनरेबल सीएमाकूय मेळ्ळो तो आपण करता म्हूण की आपण तांकां फायनान्स करता. लेट अस मेक गोवा ई फ्रेंडली म्हूण. हे भाशेन आमची प्रयत्न चालू आसा. ना ना तांकां फ्री दिता रे ते चलयतले. मोनोपोली करू नाका. तुवें तांचे रेट रिव्हिजन केलें ना. 11 वर्सां जालीं. 11 years रेट रिव्हिजन has not happened. तूं आतां गोवा मायल्स Honorable members, फुकट दिता. Honorable members, रिक्षा दिये, सगळें दिये, कंप्लीटली रॉंग. सगळें दिये, कसं सगळें दिये. honorable members, टॅक्सी वाले बोवाळ मारता मरे. सायकल दिये, आता मोटरसायकल दिता. सगळें कसं? दिये. let him complete. गव्हर्नमेंट इज अशें बसून घेयात. सिल्वर. स्पीकर सर, म्हाका दिसता मिनिस्टराक आन्सर तरी करून वयर आन्सर. ताणें एक आन्सर गियर घाले. फुडले सांगता तो गोवा मायल्स हाडून आतां आमी बोवाळ मारता टॅक्सी म्हणून. तो आतां ते मोटरसायकल पायलटांकूय गोवा मायल्साक दिवपाक फुडें घालता. स्पीकर सर, कशें? स्पीकर सर, बसून घेयात.
under their CSR responsibility, they wanted to finance. Nobody does CSR. Nobody does any free. Honorable members. No free drink. No free dinner. If they give for free, what is wrong, man? Nobody will ever give for free. Goa Miles is who? I Who can is show Goa you Miles? the Ambani? schemes. Who is he? Speaker, sir. they Who is Goa muttale- Miles? Honorable Ambani member, ka? let him complete. He can do CSR to give all the pilots free. Shabasan But Gyat, Nalpaila. Wenzy Vegas. What is this? You all are not even allowing to answer. This is not fair. Speaker, sir, हांव वयल्यान तांकां मुद्दम दाखयता आतां तो तेणें म्हणला म्हूण टायम घेवपा नाका म्हूण हांव सांगपा सोदना आसलो हिंगा खंय दवरले पेपर घेऊ नका आं टाइम घेऊ नका रे आन्सर कर आणि complete. हांव कितें सांगपा सोदतां ते कितें ते स्कीम पळय करता ते सगळे आहा स्कॉलरशीप दिता बाकीचे दिता ते सगळे पेपरान मिक्स जाला म्हूण हांव तुका सगळे In the affidavit in the court, writ petition number 1175 of 2018. It is pending in the High Court. You have said you are not giving Tourist Taxi Association of Vasco a counter at Daboli, but you are giving Goa Miles when they also have all India license. How? In which rule it fits? Because, sir, all aggregators, he has not read the thing. There are decisions of high courts in other state. Today I have not got it. I was having it with me. As well as there is a decision of the Supreme Court as well. तुका जाय जाल्यार फाल्यां प्लेस करता. तू पळय सांगता ते legally not allowed म्हूण aggregators. It's a pending case in the High Court, Speaker, sir. I am only saying that in the affidavit, there is a condition 1. There is a case where you are the respondent. Things have You means the happened. government of Goa. Things have happened after that, my dear. So it is not, you are saying some old thing. Things have moved after that. There have been decisions after that. After that, you have done aggregator guidelines in 2019. Central government has come in 2020. Quick Jet has applied with Ola and Uber to you, and you have STA is saying we are not giving because we have not decided whether to go by center or by state. Then how you have given Goa Miles and Goa Taxi? Because sir, मान्य आमदाराक खबर ना खऱ्यांनी ओला उबर आमच्या स्टॉप करपा जायना आमी ते STN स्टॉप केला कित्याक ते परत सगळे उठ्ठले मडगांवकाराकूय स्टॉप केलं तुवें. सेंट्रल गव्हर्मेंटान क्लियर कट सांगला यू कॅनॉट स्टॉप एनीवन सांगता तुका हांव पूण आमचे लोक गोंयकार दुसरे भाशेन म्हूण रिस्पेक्टींग देर सेंटिमेंट आय ऑल्सो रिस्पेक्ट देम तांकां दिसतलें आरे आमचे वयले सगळे आनी ओला उबरूय हाडले म्हूण फाल्यां म्हाजें नांव शिगमो घालतले आनी म्हाका तांकां प्रोटेक्टूय करपा जाय तूं सांगनाका तूं प्रोटेक्ट गायडलायन आहा ऑपरेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून विथ रिगार्ड टू पार्किंग नॉन बिझनेस आवर्सान तुज्यान व्हरून रस्त्यांचेर पार्किंग करूंक जायना तें तूं वायलेशन ताचें कशें एलाव करता कायदो लागता जाल्यार सगळ्यांक लागपा जाय न्ही दॅट इज वॉट वी आर सेइंग वी आर ओनली टॉकिंग पॉयंट्स ऑफ लॉ तशें पळोवपाक गेल्यार रेंट कार म्हण नाका इवन टुरिस्ट टॅक्सी म्हण नाका तेंचे ओन पार्किंग आसपा जाय पार्किंग आसले बगर That is part of your guidelines. पार्किंग आसले बगर तांकां बिझनस करपाक मेळचेच ना सगळें शटडावन करचें पडटलें तेजे आर्ग्युमेंट प्रमाणे इट हॅज टू बी अ स्पीकर बॅलन्स सर गायडलाईन केल्या कित्याक स्पीकर सर गायडलाईन करप कित्याक कायदे करप कित्याक फॉलो करपाक कित्याक कायदे तोडपाक करतात स्पीकर सर एक सादें म्हणटा कायदो करतात कित्याक कंप्लीट करपाक दिया न्ही कायदो करप कित्याक स्पीकर सर हे कितें रे विजय आमचो विजय बाब खूब शाणो म्हण हांव जाणा हांव मानता तो शाणो म्हाज्यान शाणो पूण आमकांय उलोवपाक दी मरे आमी लेस शाणे आहा ते तूं शाणो म्हण आख्खें गोंय जाणा आतां कितलो शाणो तो स्पीकर सर हांव एकूच सांगपाक सोदतां आमचे जे ट्रान्सपोर्टेशनाक कितें सुदार हाडपा जाय कसो हाडपा जाय तें आमकां फूल काळजी आसा आनी आमी करतले आतां कदंबा बसीजाचें सांगलें ट्रान्सपोर्टेशन सांगलें बस स्टँडाचें सांगलें टॅक्सीचें सांगलें आतां हांव दुसरे हेजेर वयता मागीर तांकां स्पेसिफिकली विचारून दी नाल्यार आमी फाल्यांचो दीस लागून हिंगाच आसतले हांव मातशें कट शॉर्ट करता कित्याक म्हाका जाय तें सांगपाचें आहा पूण तितलो टायम म्हाका केन्ना मेळना तेणी चड टायम घेयलो सगळे उलयत रावले कंप्लीट करा स्पीकर सर आतां दुसऱ्या डिमांडा वयता एज फार एज इंडस्ट्रीज इज कन्सर्न सगळ्यांक खबर आसा इंडस्ट्रीजान आमी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हाडला ती सगळ्यांक खबर आसा ते इंडस्ट्रियल पॉलिसी हाडटात तेन्ना वेअर हावजींग आनी लॉजिस्टिक्स हाडली म्हूण पॉलिसी सगळ्यांक खबर आसा अंडर IPB
इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आम्ही कितलेशे प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट केला, क्लियर केला आणि मोस्ट ऑफ देम आर वर्क इन प्रोग्रेस. जो आंकडो ते फकत 2200 दाखयता, हांव ते हुंयसून ते दाखयता ते नको, इतलो कमी आंकडे. 24,000 तरी आमी दाखयल्ले. एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट अबाउट 8,000 आमकां दाखयता एट प्रेझेंट. आमचे कडेन जो आंकडो आहा तो. आनी those projects which are cleared are definitely employing at least 50% who are local Goans. And 25 lakh square meters might have been given under IPB. हांव तांकां मुद्दम आनीक सांगपाक सोदतां, आमी डिजिटल मॅपिंग केलें आनी डिजिटल सर्वे करून थ्रू DSLR जॉयंट सर्वे करून आमकां फूल डिजिटल मॅपाचेर घालपा मेळटलें. हुंयचो प्लॉट वेकेंट आसा, केन्ना दिल्लो, हुंयचो लिटिगेशन आसा, कितें एक्टिविटी करता हें. आनी ओवर एंड एबव दॅट आमचे पोर्टल जे आमी 15 ऑगस्टा पयलें करपाक केल्लें, पूण तें आमकां मातशें टायम लागतलो, एंड ऑफ ऑगस्ट जातलें. सो वॉट एवर क्वेरीज दे आर सेयींग, हें कशें जालें तशें जालें, तुका त्या पोर्टलाचेर. Have you acted on the? Yes, we are collecting the information from each and every industry. 6 months have become. स्पीकर सर तो सांगता 6 months जाले, थोडे इन्फॉर्मेशन दिना, आमकां जबरदस्ती घेवचें पडटा, म्हणून आमकां कळटलें मागीर. स्पीकर सर, Because last time you Yes, said, last yes, time I you was said not able to 18 do it. reports Time were lagta. ready. On those Because, 18 sir, reports, have you acted? You said last time 18 reports were ready 6 months ago. Yeah. Have you acted on that, on those encroachers? स्पीकर सर, आमकां कोणें एन्क्रोच केला, कितले केला ते खबर आहा. बिकॉज प्रिवियसली इट यूज टू बी अ मॅन्युअल सर्वे विच यूज टू टेक प्लेस. नाव इट इज अ डिजिटल सर्वे. देफोर आमकां कळ्ळा. वेर वी हॅव फॉर्म्ड अ कमिटी एंड दॅट कमिटी डिसायड्स वेर 5% आहा ते कितें इफ इट इज ओनली 5% ऑफ एन्क्रोचमेंट विच इज देर फॉर सो मेनी इयर्स, they will move to regularize, it will come back to the board. If it is more than 5%, then we'll have to take a decision, which we have not taken as yet. So this entire thing is for decision. So Now, what is- Speaker sir, So just explain more on that. What is your policy, 5% and more? no, I said only 5% we intend to regularize. That also it is still to come to the board. Who are the encroachers? As I told you, it is in the final stage. Almost it is getting ready. August And August you will put it out. and क्रॉस which क्रॉस is more than, Speaker, sir, कंप्लीट करवा दिया. Speaker sir, where encroachment is more than 5%, again it will come before same committee, then they will again come to us. I will take everyone in confidence. I will inform you also if you want. There is nothing to hide here. It is done in a very transparent manner. Speaker sir, ही सर्वे करतकच आमकां कळ्ळें, जे युनिट बंद आसा, थोड्यांचे शेडां बांदलेलीं आसा, थोड्यांचे बिझनस करून बंद जाल्ले आसा. Almost 12 lakh square meters of land was blocked in the existing 23 industrial estate. We intend to use this. म्हणून we brought that new transfer policy where पहिले कितें जातालें, because of such a complicated procedure, nobody could give his shed to anybody, nobody could give his land. At the same time, it was like a dead investment lying for so many years since its allocation. Now we have introduced the exit policy wherein that person will be able to give it to the new entrepreneur who wants to set up business. All the dues that are due to the IDC will be paid by the new entrepreneur. It is a very transparent document. In fact, I have it here if you want it. I can place it on the table of the house. We have even printed a booklet also. There is, and when everything is going to be on the digital footprint, on the e-portal, you will get everything. You can question that time. So there is nothing to hide as far as that is concerned, Speaker sir. दूसरे Advisory Committee of Goa IDC, Section 14G of Goa Industrial Development Act provides for constitution of advisory committee to advise the corporation. However, this is not a mandatory provision. Such a committee is constituted only if there is need for it. We felt there is no need, so we have not done it. So we don't need that advisory committee for the time being.
Then, as far as your employment is concerned, since inception of IPB, total project 229, operational 89, in progress, as I told you, 72. Total employment which was proposed was 29,810. You know, 72 of those projects are in progress. So employment as of today generated is 8,171. तुझे 2,500 खुंयसून मेळ्ळे ते म्हाका खबर ना. इंतून 1 minute, Speaker sir, 1 minute, Speaker मंत्री sir. law answer ha. 2,500 is your answer. Ote aunga da Speaker sir. Okay, I am giving you the latest figure. answer, I am we will giving give you the you your latest answer. figure. Speaker sir. Fine, 20 से अब 8,000 I'm मोटा giving you the Speaker sir. latest This is your figure. answer that you have given. Because the employment generated of Goan people is 3,451. Non-Goan who are employed is 4,720. Huh? अरे गोंयकार तुम्ही नाच म्हूण सांगताले मरे गोंयकार नाच म्हूण सांगतालो 25 तारीख जावपाची आहा 25 तारखेक एलएक्यू रिप्लाय अनस्टार्ट 101 म्हणून आहा तातूंत ताजो क्लियर फिगर असो आहा की 24,300 पोटेन्शियल जॉब्स अँड 2,514 जॉब एक्च्युअल जॉब्स क्रिएटेड Because sir, हे डिफरन्स आसा हाजे खातीर आमी म्हणटात एम्प्लॉयमेंट जनरेशनान जायना तरी आयले तो आंकडो तितले लागीं पावतलो हांव 8,000 and 2,500 and 8 युरिया लिमाव फरक हा मरे. I can answer that वेगास when the बसून घ्या. project is कंप्लीट करपा दियात. Yes, sir. 1,000 job. एक लक्षात दवरात. I can तुम्ही उलयता आसतना ताणी डिस्टर्ब करू ना. When the project तुम्ही is उलयता आसतना ताणी डिस्टर्ब करा ताका कंप्लीट करपा दियात. मिनिस्टर कंप्लीट करपा दियात बसून घ्यात. तुम्ही But मिनिस्टर एडवाइस करा you have just said Figures 2,500 jobs Bank reply दिले and Mantri Muta 8,000 have been given. How is that you're differing from the replies? Speaker sir, these are the latest figure. You can catch me for today what I am telling you. Today's answer itself It is is not saying tomorrow, it 2,500. may be tomorrow How also, today but I- means in आज सकाळचो आंत 5,500 लोकांनी This is the दिल तुम्ही latest जॉब. figure I have got. Latest This is figure I your have got. same figure we are referring. You please वेगास check. बसून घेवचे. सर तुम्ही माझी ऍडवाइस करा आमकां वचपाचें ना. ना ऍडवाइस करा आमकां ना ऍडवाइस करा की फिगर सारखे दी म्हणून हे म्हणजे तुम्ही सांगा न्ही तुम्ही काय सांगा ना आमकांच बस म्हणटा अशें कशें जातलें तो फिगर रॉंग दिता तुम्ही उत्तर दियात. Because sir, as far as industry is concerned, one big worry is there, which is my worry, which is the worry of the honorable members of this August House. Kide local employment, which we would like to see more than 60%, it is not happening. But at the same time, I want to apprise this August House Speaker sir, with much fanfare, Tensos government ha Karnataka. 80% job for local Karnatakas म्हणून आयले मागीर 60% जाले मागीर they kept the whole bill in advance. There was such a uproar from industry. It is just not possible. They say it is constitutionally not possible, which your own Congress government in Karnataka also realized. They kept the whole thing in abeyance. I am not talking of keeping the whole thing of employing Goans in abeyance, Speaker sir. I have directed the Investment Promotion Board and the IDC, when we give plots, when we give land, please examine legally, kashe, you can fix the whole thing in such a way that locals would become employable by the time the industry comes up, including the skill development that is necessary, which can be as part of their project report. We are examining that part very carefully. It has to be done in a proper shape and form. कितेंय सांगलें आणि तुम्ही सांगले 80% कर्नाटका जावना मरे 0%य जावना सांगता तुका मुद्दम आय एम नॉट होल्डिंग यू रेस्पॉन्सिबल बट इट इज नॉट पॉसिबल कॉन्स्टिट्युशनली सो कितें आमी हिंगा फटाश्यो मारल्यो म्हूण जावपा ना स्पीकर सर सो इंडस्ट्रीन आमचे गोंयचे भुरग्यांक कोण माता तू न्हू रे बाबा पोटाश मारपा बिस्तो उलय नाका हुंयच्या घुसपाय नाका ऐक बोस रे अरे बोस रे बाबा बोस रे कंप्लीट करते आमचे तेच भाशेन बाब एल्टनान सांगले किटॉलाचे तो उलयलो किटॉल कितें तरी प्रोजेक्ट हाडा फाल्यां घाय करून कितें कांयच्या काय थिंगा प्रोजेक्ट दिलो तोच हांगा येवन परत उबो रावन
सांगतलो कितें हाडला काय म्हूण वी आर ट्रायंग टू गेट वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स देर वीच पीपल ऑल्सो वील बी हॅपी टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट सच अ प्रोजेक्ट वी आर आयक तो कितें तो तुका सांग आय वील टेक यू इन कॉन्फिडन्स डोंट वरी नॉट नाव इतली अफवा घातली की आमी हिंगा वयले कितें सनबर्न वयले म्हूण जायनासतना शीत फुडें मीठ अरे मला होचे स्टेटमेंट हा चेअरमॅनालो कॅन्सल केल मो आमी बोर्डान स्टेटमेंट हा स्पीकर डिस्कशन जाला डिस्कशन जाला तेजेर होचे हा होचे हा सन्मान नाकमो बर डिसिजन गेला स्पीकर सर एकूच सांगपाक ताका ताणें कर्नाटकाचें सांगलें हरियाणान बीजेपी सरकार आहा आनी बीजेपी सरकारान 70% बील मूव केल्लें कित्याक केलें कर्नाटकान जर काँग्रेस चुकता जाल्यार हरियाणान तुमी कित्याक चुकले कित्याक काळीज म्हणटा तें लोकल मनशा खातीर आसपाक जाय गोंयचे मंत्र्याक गोंयकारांचे काळीज बीट जावपाक जाय की गोंयचे भुरगे गोंयान काम करूंक जाय म्हणून. तें आसपाक जाय कॉन्स्टिट्यूशन मागीर तुमी कित्याक मूव केलें हरियाणा त्यो खबऱ्यो काणयो सांगनाका आमकां त्यो फटाच्यो जाता स्पीकर सर ताका हांव एकूच सांगपाक सोदतां गोंयकाराची एनी गव्हर्मेंट ऑफ द डे कितें तेजी कर्तव्य कितें आसता टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लायफ ऑफ इट्स सिटिजन्स what have you to do that build the infrastructure build industry for employment do what is best in the interest of the people आमी हे करीत आसा जे प्रोजेक्ट आनी पयशे सेंट्रल गव्हर्मेंटान आनी हे गव्हर्मेंटान गोंयकारां खातीर मोडला आनी काम करून दाखयला खंयचे हेजे पयलीं सरकारान दाखयला आतां तांकां एक ल्हान आहा ते कितें नासलेली वस्ते खरें करून दाखोवपा जाण ती दुसरी गजाल मायकल लोबन इतले म्हणल्यार एजंट चलयता म्हूण सरकार आतां मायकल ओग्गी आहा आनी आमी हांगा उलयता रुलिंग पार्टीच्या तुमकां मेळिल्ले आहा विजय सरदेसाई घरचा आहेर म्हणटा ताका घरचा आहेर सर कंप्लीट करा तुम्ही कंप्लीट करा आता पंचायत आता स्पीकर सर कंप्लीट करपाक यातला मागीर लास्ट उलयात म्हणजे कितें विशय आसत जर जाय स्पीकर सर आता इंडस्ट्रीचे उलयतना दुसरे लास्ट एक पॉयंट उलयता आमचे बाब मान्य युरिया आलेमा पोल्युशनाचे कुंकोळ्ळे सद्दां तो काडटा कुंकोळ्ळे पोल्युशन जाता ते आनी खऱ्यांनी थिंगा पोल्युशन जाता आमी पळयला ती एक फिश मिल इंडस्ट्री आहा बाब विजयानूय तें काडलें तेकाच कित्याक इतले प्रेफरन्स मेळटा ते म्हाका एकदां कळना म्हाका तेजेर एक्शन घेयलें जाय आमी एक बोर्ड रेजोल्युशन दोखून घेयलें IDCन आनी हांवें म्हाजे MD सांगलें ते सी दॅट रायट टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट दॅट स्ट्रिकस्ट ऑफ एक्शन शूड बी टेकन एंड आय एम ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सगळी घाण तो करता 4 लाख वॉटर्स तो हाडटा पोल्यूट करता इंडस्ट्रियल एस्टेटां सोडटा बाकीचे ते एक्सपोर्ट करता फिश तेंचेय नांव पिड्डे जाता हे भाशेन हे एक्सेप्शनल केस आहा सगळे आहाय ते समाज बंद कर मातशे हे नोटीस दी बंद उडय स्पीकर सर नथिंग और हुई दाबोले बी और आंक नाकती स्पीकर आंक नाक स्पीकर सर मातशे देव हाती नाका मातशे और दाबोले और दुसरे आहाय तेंक सगळे और एक्शन घेत म्हणले मातशे और एक ताणें एक्शन घेत म्हणले न्ही स्पीकर सर आता तो सांगता ते बरोबर आहा कितें खरें ते खरें बाकीचेय पोल्युशन करता आमी थिंगा एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लांट घालपाची आमची प्रयत्न चालू आहा पयरूय आमचे बोर्ड मिटिंगा तेजें डिस्कशन जालें वी आर सीइंग वॉट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटीव इट इज नॉट सच अ इजी सोल्युशन इतले वर्सान तें चल्लां इट इज अ लिगसी प्रॉब्लम वीच आय हॅव इनहेरिटेड बट वी आर ट्रायंग आवर बेस्ट इवन वी डिस्कस इट इन द बोर्ड द ऑनरेबल चेअरमॅन ऑल्सो इज हियर हू इज MLA सो वी आर डुईंग आवर बेस्ट टू डू वॉट इज दे तुजी काळजी आहा तितली ती गोंयकारांची काळजी सावथूय आमचेच ते सीट तू जिखला म्हूण तुमचेच जावं ना ते आमचेय आहा आमचेय लोक आहा थिंगा आमकांय 2 लाख वोट पडला विसरू नाका 2 लाख लोक आमचे बरोबर आहा म्हूण सगळे तुमचेच बरोबर ना आहा म्हूण चिंतनाक तूं एकदां मातशें चुकलें म्हूण दुसरे फावटी चुकपा ना इतलें सांगता स्पीकर सर आतां हें स्पीकर सर आतां हें उलयतना हांव पंचायतीचेर येता पंचायतीचेर चडशे पॉयंट तेणी काडला की एम्प्लॉईजां 7th पे कमिशन लागू जावपा जाय हांव राव रे बाबा स्पीकर सर 7th पे कमिशन तांकां लागू करपा जाय हांवूय तुमचे बरोबर आसा मान्य मुख्यमंत्र्या इन दीस ऑगस्ट हांव मागता की सगळे तांकां आमी सगळे बरोबर आहात तेजेर वी वील सी दॅट इट हॅपन्स No, that is for the Honorable CM and Finance Minister to decide. I don't want to step in his shoes. तू तेका माग मरे मागीर माग न्हू स्पीकर सर सगळ्यांनी कॉम्प्लिमेंट केले आमी सॅलरी तरी थोडी वाडयली सरपंच पंच आनी जिला
फुडारा हांव हेच प्लॅटफॉर्मार सांगता आनीकूय मातशें वाडोवपा जाय आमी वाडयतले योग वेळा वाडयतले आमी वाडयतले रे स्पीकर सर 2000 रुपये दिल्या अरे वाडयतले रे ना ना बाबा. आणि ते सोमयन्यान एक पुसा मेळटा टायमा मेळा मातशे टायमा दिवपाक सोमयन्यान एक पुसा वयता 2000 रुपया बसा, बसून घ्या, 2000 रुपया सोमयन्यान एक पुसा मेळटा मातशे ते टायमान मातशे दिवपाक युरिया लिमाव बसून घ्या. मंत्री कंप्लीट करा. स्पीकर सर एक जाले 7th पे कमिशन ते जातले मान्य चीफ मिनिस्टर करतलो दुसरे राव एज सून एज पॉसिबल स्पीकर सर दुसरे हिंगा सेक्रेटरीचे जायते जाण उलयले खरे थोडे सेक्रेटरी थिंगा सारखे ते खुर्चेर दसून उरलेले आहा आनी इफ एवरीबडी एग्रीज द होल हावस हॅज टू एग्री मोर देन 3 years कोणाकूच एक कडेन दवरपा जायना हांवूय तें करता हांव आतां हांवें एक डिसिजन घेयला It is your law that more than 3 years is your law. एक मिनिट विजय सर देसाई स्पीकर सर ऐकून घ्या पहिले. माझे एकूच मागणी हे सायडी आनी ते सायडी दोगांयकू ट्रान्सफर हांव जेन्ना करतलो कोणूच मागपा येवपाना तेका दवरतो म्हाजो मनीस हांवें लास्ट टायम हांव सांगता सेम गेलते वर्सा म्हणले तुवें डायलॉग सेम यू चेक लास्ट Yeah. टाइम बट आय हॅव रिटर्न टू यू Yeah. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सीएम Opposition leader, opposition leader. केल्ले तुकाय धाडले तुवें फोन मारपाक ट्राय केलो Opposition leader. सर मान येता युरिया लिमाव स्पीकर सर Complete करा. स्पीकर सर झाले युरिया लिमाव अरे राव रे बाबा स्पीकर सर लास्ट टाइम हांवें खरें प्रयत्न केली सगळे ट्रान्सफर केले नेक्स्ट डे सगळे माझे ऑफिसान इतले जाण माझ्या यांची कडेन वेगळं- लागले यांची देखून complete करपाक दिया मरे. क्लियर कट सांगता हे सायडीन आणि ते कंप्लीट सायडीन करपा दिया मरे. कोणूच येवपाना Yes. मान्य सीएमाकूय सांगता म्हाका मातशें फ्रीडम दी सगळ्या शिस्त बसयता सगळ्या लायनीर हाडून दाखयता कशें काम करना ते दाखयता आनी स्पीकर सर हे सांगतना कॉमन कार्डर हांवें केल्ले आनी क्लार्क बीन थोडे जून जाला थिंगा आनी इतले म्हणजे म्हणजे दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली सगळी फालसिदाद करता पूण एक क्लार्क सुद्दां ट्रान्सफर केल्यात येता म्हाका सांगपाना कसोय करतो आपलो सोयरो तो अमक्याचो सोयरो कशें शिस्त बसतले गोवा एवरीबडी नोज एवरीबडी इट इज अ व्हेरी स्मॉल प्लेस एलाव मी टू डू दीस हांव करून दाखयता काय ना तू जाय तें कोर अरे तुही आयल्लो मरे तुही आयल्लो न्ही सर फुडें वचात तुमचे मध्ये कोण येऊना सेक्रेटरी आणि क्लार्का मंत्री- लागून कितें मंत्री उलयता? फुडें वचात. तुम्ही सगळे येयले हे सगळे येता सो उलयनाका हे मायका लोबो, मायका लोबो. हे फुडें मायका लोबो, secretary बसून घ्या. transfer केलो क्लार्क मंत्री complete करा. आणि मागीर म्हाका ब्लेम कर आय टेक द फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टरवर्ड्स My Hey, case is genuine. The Punch member is a deputy sarpanch, husband is a clerk, he is a BLO. I want assurance today on the floor of the house that you are going to transfer it. Chief Minister मत पडलो हांव पयले कितें जालें सांगता तुमचें? Chief Minister मत पडलो Sir, you give me assurance. म्हणजे वेगळं ना ना म्हाका assurance दी तूं एल्टन बाब बस बसून घे सर. मंत्री हांवें तुका पॉलिसी डिसिजन सांगला स्पेसिफीक एश्युरन्स तू म्हाज्या मागनाका स्पीकर सर this is not पंचायत influencing me here युरिया on the लिमाव. floor of the house. पंचायत रुल्सांक हें बसना मंत्री झाले कंप्लीट झाले You are trying to influence me here only on the floor of the house. No, you give us आताच झालं assurance मरे. because Chief Minister also is there. I know that he will definitely call you up. Speaker sir, most important announcement which I want to make, Directorate of Panchayat has proposed to introduce online system for availing services to common men on the state delivery system on Goa online. हे आम्ही ज्याला काम दिले आसा. In the first phase, we are going to give as many as 13 services, and this will be operational before end of 6 months. We already had a detailed discussion, and the other services, total 20 services, will be in the next 3 months after that. So in 9 months' time, we will have 20 services in the panchayat online. This is what I want to say. This is a big step.
9 म्हयन्यान भुरगे जाता हे केन्ना जातले रे स्पीकर Baba, you see, it is not so easy. You have to load it on the portal. Issuance of trade license permission, NOC for signboard, NOC for electrical connection, NOC for water connection, issuance of income certificate, issuance of certified copy of resolution, permission for repair of house structure, recording proceedings of meeting. This is in the first page. Issuance of character certificate, issuance of residence certificate, issuance of birth certificate, issuance of death certificate, inward and outward register. These 13 are going to be in the phase 2. Phase second, thereafter, 3 months after that, house tax collection, lease, rent tax, accounts, cash book management, trade tax collection, garbage tax collection, issuance of occupancy, issuance of construction license. Why I am mentioning this in detail in the August House, it puts pressure on me also to introduce it and make it happen in the next 6 and plus 3 months. Okay? So it is not that I'm best sangpa jay म्हणून सांगता म्हणून. झाले अरे अनेक आणि ना तुमच्या सगळ्यांचे नाव हांवूय मागता की हे फंड्स इतली कॉन्ट्रोवर्सी कित्याक जाता. In 21-22 it was 17.50 crore allocation. It was distributed still to 72 village panchayat. 22-23 it was 20 crores distributed to 76 village panchayat. 23-24 it was only 10.9 crore. Okay, we still distributed to 48 village panchayat. Out of 121 re, out of 121, no, those whose income is more than 40 lakhs are not eligible. So by giving less, what are you trying to say? ऐक आणि फंड्स मागता मरे इतलेच. ना आम्ही कितें म्हणटात की मोदी कांय नाका, मुख्यमंत्र्यान तेजो उबो रावन सांगिल्लें की ऑनलायन ट्रान्सफर जातलो म्हणून, डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर ते उलयता मरे. आता 6 महिने जाले तूं जावना. उलोवपाकूच दिना मरे. इंटरप्ट कित्याक करता रे? यू आर डिस्टर्बिंग माय फ्लो ऑफ थॉट्स. स्पीकर सर, फ्लो ऑफ मनी नॉट थॉट्स. Speaker sir, 2025, 10.90 crore. Suppose I had gone to divide this, so हे कित्याक confuse जाता ते कित्याक करता ते at lower level. 121 पंचायत, हांव suppose सगळे 121 पंचायत वांटपाक गेलो. Each पंचायत will get only 8 lakhs. 8 lakhsan कितें जाता? म्हणजे सगळ्यांक इले घालपाचे, म्हणजे जेवपा मेळना ते एक गोटो घालीत वचपाचे. थोडे जाण डबल इंजिन सरकार कितें सांगता म्हणून म्हणून ऐक रे प्रोटोकॉल मिनिस्टर ऐक रे गट सारको तू पुडवे घालता, तू वाडय मर तुझे ग्रांट. ऐक न्हू म्हणून दिनेश बोरकर बसून घ्या, कंप्लीट करा. ऐक राव रे मातशें बस रे मातशें बस रे बाबा, बसपाक कितें जाला? स्पीकर सर, same way, garbage, to tackle the garbage, आमी पळय ग्रांट दिताले, हांव मान्य करता, हाल्ली आमी कांय दिवपा पावना because there is no funds allocated in that direction. पूण आतां लेटस्ट कितें आमी डिसायड केला सांगता. Latest what we have decided is 15th Finance Commission funds are lying with the panchayats without being used. Some panchayats are even having 14th Finance Commission funds. In consultation with Goa Waste Management Corporation and Pollution Control Board, we are going to empanel as many contractors. We are going to give freedom to each panchayat. Choose whichever contractor you want to tackle your garbage. If you have somebody already on board having some means a good job being done, we will empanel them also because we don't want to disturb the panchayat. And they will send the proposal to the directorate, it will be okayed, and then that garbage collection will be done by those contractors at the choice of the panchayat. नाजाल्यार हिंगा कितें जाता? एक मिनिट. ह्या हावजाचो लिडर आसता. मुख्यमंत्र्यान काल एश्युरन्स दिला की गार्बेज विल बी टॅकल्ड बाय सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. हो नवो प्लॅन कसो सांगू शकता ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस? दिस इज सुपरसिडिंग द ऑथॉरिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर. दिस इज चीफ मिनिस्टर फॉर पंचायत.
नथिंग एल्स हे सांगूकच शकना तो आम्ही कोस्टल पंचायती पहिली म्हटल्या पळय न्ही सो ते कन्सिडर करून फुडले पंचायती सी 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 अरे पण कोस्टल पंचायती त्यो म्युन्सिपालिटी न्ही त्यो मग ताजेर कसो प्लॅन सांगू शकता तो येस मंत्री कंप्लीट करा ऐक there will be no problem whatsoever. Whatever I do, I'll do in consultation with Honorable Chief Minister. If he has a better plan for coastal area, so shall it be. There is no problem and there is no duplication. So don't worry about that. You don't get worried about it. You ना आम्ही सेम सांगता तुका ते समजता दुसरे भाशेन तू ओडो मराठी ती पोएट स्टार्ट केल्ले न्हू आता तू कोंकणी उलयता ओडो ती मराठी मिनिस्टर complete जालें? अशें तें बिनाका Speaker sir, another thing, another most new thing which is being introduced, this also I plan to introduce in next 6 months, AI-based facial recognition attendance system. Instead of that fingerprint and that biometrics, this is the latest technology. So we have already had detailed discussion. We are going for tendering. But by the time it is implemented, I am saying in 6 months' time, whether it is the secretary, whether it is panchayat staff, they will not be able to do dodging as far as attendance is concerned. This is such a foolproof system. As I proceed to implement this, again I am doing it through jail itself. I am taking his department also along with me. All other departments will want, it is at the lowest cost. All other departments also will want to introduce the same thing. It is such a good system. So, हे हांव तुमकां हिंगा ऑगस्ट हावजान सांगता हे पळय एब्सेंटिजम जाता ना आपण ते पंचायतीन गेला एवरीथिंग गेट्स ऑटोमॅटिकली रिकॉर्डेड देर आर ऑलमोस्ट आय थिंक user friendly touchless sign in system will be flexible to add and recognize the face of the authorized user. This initiative can be considered under the flagship of Digital Goa campaign. We have onboarded Goa electronic system to do this. This would avoid any impersonation which is possible in normal system. This will automate time tracking and provide transparency in functioning of panchayat. It will eliminate the requirement of physical punching devices and their maintenance. Save time and effort of DOP, which will have a centralized control and monitoring of operation at each panchayat with all reports of leave and performance at one single click. Obviously, it will improve the efficiency of government citizen service. And I promise you that I will introduce this within 6 months. So this is the latest change which I want to do. Yes. Okay? Okay. So much for playing truant. Accidentaचे उलयले ना तू accidentaचे rising deaths of accidents. You've not spoken anything on that. What is that? Accident, death. On the death. मंत्री झाले What is the Because, sir, what you have in your department? There are almost Because, sir, 1,000 fatal deaths. दोन विशयाचे ते सांगता उलो ना एक स्पीड गव्हर्नर म्हणटा ते आणि ते मीटर इट इज अ नोन फॅक्ट इन स्पायट ऑफ हायकोर्ट ऑर्डर हायकोर्टाचो तो आदेश हांवें तो मीटर घालूं ना आनी म्हाज्या टायमार तो घेवन हांव येच न्हू फुडें इट वॉज प्रेजेंटेड लायक अ बेबी टू मी गे तूं हें घाल म्हूण आनी हांव मागीर इम्प्लिमेंट करचें पडलें हांव मुद्दम सांगता सो आयक रे बाबा सो हांव कितें म्हणटा इफ एवरीबडी गोज ऑन द एप लेट देम हॅव देअर ओन एप नो नीड ऑफ युअर स्पीड गव्हर्नर ऑफ दीस ऑटोमॅटीक सगळें तें करपा जाता आं You say, for an app even you have kept it pending, saying we don't know which guidelines to follow. Speaker sir, एक मेन पॉइंट काढता म्हणटा तो पयर जो रस्तो जाला. ना ना एक मिनिट मोविन. उठ सूट फाल्यां कोणूय येतलो सांगतलो आपण करता त्या म्हणून टोलाक पयशे लायता आमकां पयले कॉन्फिडन्स आसपा जाय ते मनशा कडेन जातले म्हूण तेन्ना आय विल कन्सिडर इट कित्याक कॉन्फिडन्स रे उबर आनी ओला आहा अरे ताकाय दिवना न्हय. लेट द आयटी डिपार्टमेंट से हांव आतां परते गुणान सांगता तुका. लेट देम इवॅल्युएट देन वील सी दे आर नॉट टू इव्हॅल्युएट इट इज द ट्रान्सपोर्ट. मंत्री झालं तुमचे रिप्लाय झालो स्पीकर सर एकूच स्पीकर सर अरे स्पीकर सर ऍक्सिडेंटाचे उलयले ना मंत्री ऍक्सिडेंटाचे मातशे उलय 1,000 लोक ऍक्सिडेंट व्हॉट डू यू हॅव ऍक्सिडेंट ब्लॅक स्पॉट्स मंत्री झालो रिप्लाय झालो तुमचो ना झालं ना ऍक्सिडेंट अरे मुनीस मोठा आहे स्पीकर ब्लॅक सर स्पॉट मुनीस अप्पा टोल कित्याक रे. सर प्लीज एक्सटेंड द हाऊस बाय 15 minutes it will get बसून घ्या उरले
स्पीकर सर ऐका ना Speaker, हांव एकूच Accident, प्रश्न विचारता. accident. राव रे मोपा Speaker sir, टोल Speaker कित्याक sir, they want खंयच्या to know. एअरपोर्टाक टोल हा ए राव रे तुम्ही उला मायकल एक मिनिट मुंबय एअरपोर्ट दिल्ली एअरपोर्ट सगळे असे एलिवेटेड आहात खंयच्या एअरपोर्टाचेर टोल आसा एअरपोर्टार वचपाक म्हाका समजना हो मोपाक कित्याक टोल तो हे जगा भायले जालें मरे तुजें दिल्ली आहा मुंबय आहा खंयच ना मोपाच कित्याक टोल कित्या खातीर हा काडटा म्हूण सांग टोल पयलो युडी अलिमाव ऑपोजिशन लीडर युडी अलिमाव सगळे बसून घ्यात सगळे बसून घ्यात ऍक्सिडेंटाचे उलय सगळे बसून घ्यात माननीय मुख्यमंत्री स्पीकर उलयात. सर कितें एश्युरन्स दिल्ले तेतून स्पीकर सर सीएमएट घेवन आयचे ट्रान्सपोर्ट डिमांड मिनिस्टर बाब माविन गुदिन्हो यांनी ट्रान्सपोर्ट पंचायत इंडस्ट्रीज या सगळ्या डिमांडाचेर उतरां दिल्या विशेष करून तांच्यांनी टॅक्सी हो विशयाचेर तांच्यांनी आपल्या परीन सगळ्यांक सांगलां पूण हांव एक गजाल नक्कीच सांगता कारण अपोजिशन MLA आनी रुलिंगांतले MLA हांकां टॅक्सी आनी पुराय गोंयांत टॅक्सी हो इशू सेन्सिटीव इशू आहा आनी टॅक्सींचे वेगवेगळे विशय आसा त्या खातीर ते विशय सोडोवपाक हांव मिनिस्टरा कडेन उरलेलो म्हणजे हांव आनी मिनिस्टर सगळ्या MLAकूय घेवन परत एकदा म्हणजे फाटल्या सेशनान एकदा इशू रिजॉल्व जावपाक येयल्लो परत एकदा म्हणटा तशी वयर काडला बट सगळ्यांक ऑन बोर्ड घेवन टॅक्सी हो इशू असेंब्ली सोंपच्या पयलीं हो जो आहा पळय न्ही इशू हो रिजॉल्व करता बट सगळ्यांनी कॉपरेट करपाची गरज आसा कोणीय उठटा थंयसर आमी व्हरोन तांकां गेटीर सोडटले हांव टोलाचेरूय सांगता टोल जेन्ना रोड बांदपाचो विशय येयलो इट इज 1200 कोटी रुपया 1200 कोटी रुपया स्टेट घालूच शकनाशिल्लें आनी मोपा जर सुरू जावपाक जाय आसलो दॅट टायम रिक्वेस्टेड फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया नॅशनल हायवेचे रोड सोडले जाल्यार दुसरे खंयचेच रस्ते बांदिना फक्त नॅशनल हायवेचेच रस्ते ते फ्री ऑफ कॉस्ट बांदता आनी एंड टू एंड ताका टोल लायतात पण आमी स्पेशल रिक्वेस्ट केली कारण आमकां जर कनेक्टिविटी ताका कंप्लीट करतले आसत जाल्यार 1200 कोटी रुपयाची गरज आशिल्ली तांच्यांनी रोड सँक्शन करता आसतना त्या रस्त्याक टोल लावचो आणि तो रोड जो आहा तेन्ना सँक्शन केला डेट टायम प्रॉमिसिटीज आणि तो रोड सँक्शन पूण ती मिस्टेक आहा पयलीं म्हणल्यार आमचो प्रोजेक्ट कन्सेप्शलायझेशनान इट वॉज अ एअरपोर्ट विदाउट एक्सेस तूं हावजान मेंबर आसतना 2013 ते कळ्ळें की बाबा आमी एअरपोर्ट एक्वायर करपाक विसरले तेन्ना लँड एक्विजिशन कायदो चेंज जालो मागीर तेन्ना पर्रीकारान कितें सांगलें की ना आपूण हें बांदतलो आपूण एलिवेटेड करता एलिवेटेड करपाकूय लँड एक्विजिशन जाय आशिल्लें स्पीकर सर आज हांव म्हणटा तुजें डबल इंजीन आहा तूं टोल काड सेम इश्यू आदी एश्युरन्स दिल्ले आमकां टोल आसना म्हणून मुख्यमंत्री आदी उलयात. एश्युरन्स दिला टोल ना म्हणून असं उलयात स्पीकर सर या धावजान दिला एश्युरन्स मायकल लोबो सर मायकल लोबो फायट लोबो ऍक्सिडेंटाचे उलय एक मिनिट माननीय मुख्यमंत्री उलयता पळय दिला एश्युरन्स रिप्लाय दिता न्ही मुख्यमंत्री रिप्लाय दितात स्पीकर सर खंयच्याच एअरपोर्टाक टोल ना म्हणटा पळय न्ही तें चुकीचें आसा खंयच्या आहा बेंगलोर एअरपोर्टाक आहा. पळय रे बेंगलोर खंय आहा रे बेंगलोर एअरपोर्टाक आसा बेंगलोर आ रे खंयचो आहा रे टोल हे तुम्ही कोणाक टोल दिता कोण जाणा खंय आहा स्पीकर सर टोल तितूर मागीर येता काय ना टोल स्पीकर सर तितूर हांव मागीर येता तो विशय elevated मागीर बसून रिजॉल्व न्ही. करता बट स्पीकर सर टॅक्सीकारांनी अशा पद्दतीत आंदोलनां करची न्ही कोण तरी आयज खंय तरी उठला थंयसर आझाद मैदानाचेर आयला कोण तरी डायरेक्टली मंत्र्याचेर उलयता हे योग्य न्ही आमच्या खंयच्याच मिनिस्टराचेर न्हू खंयच्याच आमदाराचेर टॅक्सीकारांनी पयलीं उलोवचें न्ही तांच्यांनी अक्रॉस द टेबल तांकां डिस्कशन जाय आसा डिस्कशन करपाक मुख्यमंत्री तयार आसा आनी Very good. सगळ्यांच्या बरोबर ना मीटिंग घे आणि घेता. डिस्कस कर Yes. थोडे लिगल पॉइंट हांवें परत स्पिकरचा सांगला मिटींग घेवन त्याच्यावर डिस्कशन करपाक तयार आहा बट त्यांच्यानी पयल्यान पयलीं मंत्र्याचेर उलोवपाचें बंद करचें भायर मंत्र्याचेर उलोवचें न्ही आतां डिस्कशनाचो पार्ट आसा हावजान जें डिस्कशन जातलें म्हणून मंत्र्याचेर भायर उलोवचें न्ही ह्या खातीर त्या खातीर तें पयलीं बंद करचें तेंच्यांनी आनी हाजें डिस्कशन जें आहा तें 7 तारखेची असेंब्ली Yes. सोंपच्या पयलीं Speaker, just one small thing. जातलें. Just one small thing. हे सगळें- चर्चा आमी हांगा सांगयता स्पीकर सर डिमांड घालून ऍक्सिडेंटाचे सना उलय घालून थिंगा घालून अरे येस स्पीकर सर हांव दिल्ल्या वळेरी Speaker, sir. क्रमांक 5 मिस्टर बाब यू डिडंट स्पीक ऑन ऍक्सिडेंट एट ऑल 13, 19, 31 वेल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें ना म्हणटाचे म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटाचे म्हणणें मान्य जालें कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो आतां हांव वळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 13, 19 आनी 31 सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें
हय मंडळाचे म्हणणे मान्य जालें. हय मंडळाचे म्हणणे मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 13, 19 आनी 31 मंजूर जाल्यो. आज सभागृहा मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह बिरेस्तारा 25 जुलय 12 चोलगारा 24 साडे 11 मेरेन स्थगीत करता. ए